विसा उपरांत तुमकां येवकार। उत्सवी रंगभूमी ही येवजण सोमारा सावन गोयच्या समस्त रंगमाचयेर तशेंच रंगमाचये कडेन जुडिल्ल्या कलाकारांक खातीर आसा। गोयच्या पारंपारीक नाटकांक जो खंड पडत गेला तो भरून काडूं येता म्हण तांकां माची दिवपाचें काम कला खातें करता अशी म्हायती कला आनी सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडेन दिल्या। RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। उत्सवी रंगभूमी ही येवजण मुखार हाडिल्ली आशिल्ली। ताजे सगळे सोपस्कर केल्यानंतर आजपासून ही स्कीम जी आसा, ही योजना जी आसा, समस्त गोयच्या रंगमाचयेचेर काम करणाऱ्या सगळे तरेचे कलाकारांक, जावचे माचयेवेले कलाकार आसूं, माचये फाटल्यांतले कलाकार आसूं, तांकां सगळ्यां खातीर आपले ते तांत्रीक बाजू जी आसात किंवा कलाकार घडचे ह्या तरेन ज्यो काही गोष्टी साधन सुविधा आज उपलब्ध करून दिवपाक जाय त्या दृष्टिकोनांतल्यान ही उत्सवी रंगभूमी आमी आज मुखार हाडिल्ली आसात। उत्सवी रंगभूमी येवजण ही मुखार हाडपा खातीर एकमेव उद्देश जो आसा, आमी खुबशे पळयतात की गोंयान जी पारंपारीक जी नाटकां जातालीं ती नाटकां खंय तरी खंड पडत गेल्लो वतालो। ताजी कारणां वेगळी वेगळी आसपाक शकतात। घडये एखादी आर्थीक बाजू आसपाक शकता किंवा खंय तरी ज्या स्त्री पात्र एखादो अभाव आसपाक शकता किंवा खंय तरी एक वेळ नासले कारणान ह्यो सगळी वेवसायीक जी नाटकां जी आसात तांचे कडेन आकृश जाताले। पूण हे जर करीत जाल्यार आमी उत्सवी रंगभूमी आनी एकदम ग्रामीण भागांतल्यान फाटले कितलेशे वर्सां जालीं ह्या नाटकां सादर करता आसतना हे भुरगे खंय तरी तांकां प्लॅटफॉर्म तयार करपाक जाय त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचो प्रयत्न आसा। ज्या संस्थेक फाटली गेली 25 वर्सां जालीं किंवा देवस्थानाच्या सभागृहान किंवा शिगम्याच्या उत्सवा निमित्त किंवा बाकीचे सगळे विविध जे आमचे पारंपारीक जे उत्सव जे आसात त्या उत्सवाच्या निमित्तान जी नाटकां सादर करतालीं ती नाटकां सादर करणाऱ्या खातीर हे सगळे त्या संस्थेक आमी मानधन किंवा ही उत्सवी रंगभूमीचो लाव दिवपाचो ठरयलो आसा। पूण म्हज्या म्हायती प्रमाणे ऑफ द रेकॉर्ड सोबत घेतला ऑलमोस्ट 5000 नाटकां सबंद गोंयच्या कानाकोपऱ्यांतल्यान जातात असो आमचे कडेन ढोबळपणान असो एक रेकॉर्ड आसा। म्हज्या म्हायती प्रमाणे रेकॉर्ड आसा। पूण कितले जाण एप्रोच जातात ताजे वयल्यान ताजे आमी फिगर्स आमी डिसायड करतले आणि या संदर्भां खातीर आमची एक समिती असतली। ती समिती घातल्या नंतरच आमी त्यो सगळ्यो काही गोष्टी मुखार वचतात। उत्सवी रंगभूमी आज जो दर्जा जो खाली आलेला आहे, काय होतं एक महिनाभर आपले गावचे कलाकार पाठांतर करतात, चांगलं नाटक त्यांचं पाठांतर वगैरे सगळं असतं, परंतु एक दिवसासाठी एक नटी जो प्रकार जो आहे एका दिवसासाठी येते आणि तिचं भाषण पाठ नसतंय आणि त्यामुळं हे सगळे जे कलाकार आहेत हिच्यावर अवलंबून राहतात, नंतर त्यांना आपण प्रॉम्प्टिंग करते। अशा तऱ्हेनं हा सगळा आपल्या उत्सवी रंगभूमीच्या नाटकाचा जो आहे ना फियास्को झालेला आहे। आणि याच्यात महत्त्वाचं म्हणजे आम्ही काय म्हणजे जसं सरांनी आता सांगितल्याप्रमाणे हे खास म्हणजे स्त्री भूमिका करणारी आमची जी नवीन जी मुलं जी आहेत आता शाळामध्ये कॉलेजामध्ये बऱ्यापैकी हे करतात आणि त्यांच्यासाठी आम्ही आता इन्सेंटिव्स काय ठेवलेले आहेत